प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 23वो विस्वोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. Mathew chapter 23 verses 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. तेन्ना लोकां आनी आपल्या शिसां कडेन जेजू असो उलयलो. मोइजेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्या. म्हणटच ते तुमकां सांगतात तितलेंय तुमी करात आनी पाडात, पूण तांच्या कर्तुवा प्रमाणे तुमी चलो नाका. कित्याक ते हेरांक सांगतात ते आपुणूच करिना. जोड आनी सोंसूंक नजो तसली ओजी ते बांदतात आनी हेरांच्या भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून लावंक कबूल ना. मनशांक दाखोवंक सगळे आपल्यो करण्यो करतात. देखून समृद्धींतली सुत्रां आसलेल्या पेटुलांच्यो वाद्यो ते लांबयत आसात. तशेंच आपल्या आवरणाचे दिगेक लायिल्ले गोंडे लांब लांब करून भोंवतात. जेवणाक पयले सुवातो, देवस्थानांनी पयले वयले जागे, तिट्यार सलाम घेवप आनी आपणाक मनशांनी गुरू म्हणून पाचारप हीच तांची आस रूच. पूण तांकां गुरू म्हूण पाचारची ना, कित्याक तुमचो गुरू एकलोच आनी तुमी सगळीं भाव भयणी. संवसारांत कोणाकूच तुमचो बाप म्हणू नाका, कित्याक तुमकां आसा तो स्वर्गार आसतो एकलोच बाप, आनी तुमचो गुरू एकलोच तो क्रिस्त. देखून तुमी आपणाक गुरू म्हूण घेयनाका. तुमचे भितरलो कोण व्हड तो तुमचो सेवक जावचो. आपणाकूच उंच काडटात तांकां देव खाला उडयतलो, आनी आपणाकूच खालती जातात तांकां देव उंच काडटलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता कशे भाशेन जेजू धर्मशास्त्रांक आनी फारिझेवांक शिडकायता. आनी भाव भयणीनो, आयच्या शिवर्तमानाची सजमणी आमकां मेळोंक जाय जाल्यार आमी पयलीं पळोवंक जाय हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव कसल्या सैमाचे मनीस आसले. हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव त्या वेळार मोइसेसाचो कायदो जो बरयल्लो ताची सजमणी दिवपाक, एके भाशेन तांकां तो अर्थ कितें आहा तो सजमणी कितें आहा ती कशे भाशेन तो मोइसेसाचो कायदो पाडूंक जाय, ही सगळी सजमणी धर्मशास्त्रांक आनी फारिझेवांक आसली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना लोक थंयसर येतालो, खूब लोक थंयसर शिकलेलो नासलो. खूब लोकांक मोइसेसाच्या कायद्यान कितें बरयल्लें ना, म्हणटच हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव हे सगळे मोइसेसाचो कायदो शिकलेले आसताले. आनी आतां जें थंयसर बरयल्लें आसा तें आतां ते लोकांक सांगताले. आनी एके भाशेन ते लोकांक इतले त्रास करताले, कित्याक हें जें मोइसेसाच्या कायद्यान बरयल्लें आसा ते आपूण पाडूनासले, ते करिनासले तो कायदो, पूण फकत लोकांक म्हणटाले अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, आनी लोकांक खूब त्रास दिताले. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी तो पळोवंक लागलो कशे भाशेन हे धर्मशास्त्री फारिझेव लोकांक त्रास करतात, फटयतात, तांचे कडून पयशे घेतात. ते म्हणटात तुमी हो कायदो तोडलो, हें केलें. लोक आतां एकदम भिवन आसलेलो, ते लोकांक खूब त्रास दिताले. आनी जेन्ना जेजू येयलो, जेजू आतां पळोवंक लागलो हे धर्मशास्त्री हे फारिझेव जे मोइसेसाच्या कायद्यान बरयलेलें आसा तें करिनान, ते फकत लोकांक त्रासान उडोवपाक फकत तो कायदो वापरतात. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना हे धर्मशास्त्री आनी फारिझेव देवाचो कायदो बरे भाशेन पाडून दुसऱ्यांक दाखोवपाक कशे भाशेन जाता हें करिनासतना फकत लोकांक त्रास करतालो, जेजू आतां आयज तांकां एके भाशेन एकदम खरेपणी शिडकायता. दुसरे वडीन आनी तिसरे वडीन आमी कितें वाचता, तो म्हणटा मोइसेसाच्या आसनाचेर धर्मशास्त्री आनी फारिझेव बसल्यात, म्हणटच तें तुमकां सांगतात तितलें तुमी करात आनी पाळात, पूण तांच्या कर्तुवा प्रमाणे तुमी चलो नाकात, कित्याक ते हेरांक सांगतात तें आपुणूच करिनात. भाव भयणीनो, जेन्ना आमी दुसऱ्यांक सांगता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, पूण आमीच करिना, असल्या लोकांक म्हणटात
कितें म्हणटात तांकां म्हणटात हिपोक्रेट म्हणटात. जेजू तांकां कित्याक कितें म्हणटा? जेजू तांकां म्हणटा तुमी ढोंगी मनीस. आनी भाव भयणीनो, आमी सगळीं जाणो ढोंगी म्हणजे कितें. ढोंगी जावन आसा एक मनीस जो फकत दुसऱ्यांक सांगता अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय, पूण खरेपणी तांकां बारीक पॉयंट जाल्या जें ते सांगतात तें आपुणूच करिनात. आनी देखून भाव भयणीनो, देवाक कसलो मनीस मानता, पातकी पासून मानता. कित्याक तो जाणो पातकी मनीस येतलो, देवाचें उतर आयकतलो आनी बरे भाशेन ताचें मन बदलून तो आतां देवाच्या राज्यान भितर सरतलो. पूण ढोंगी मनीस फकत दाखयतात भायल्यान आनी दाखयतात की ते खरेपणी भाग्यवंत म्हणून. आपल्या उतरांनी भायल्यान, आपल्या न्हेसोण आनी ताच्या कोन्यांनी ते अशें दाखयतात भायर की खरेपणी ते एकदम पवित्र भाग्यवंत म्हणून. पूण भाग्यवंत भाव भयणीनो, भाग्यवंतपण आमच्या कोन्यांनी आनी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या न्हेसपांनी जायना. भाग्यवंतपण जाता जो कोण देवाचें उतर पाळटा, जो कोण जेजूक आपलो सोमी देव मानून आतां एक नवी रचना जाता आनी आतां पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपल्या मनाची नोरसणणी करता. आनी जेन्ना आमच्या मनाची नोरसणणी आमी करता देवाचें उतर घेवन, आतां आमी पवित्रपण जियेता. आतां आमी आमचें चिंतप, आमच्यो उतरां, आमच्यो कोन्यो ज्यो जातात मोगाच्यो जातात. कित्याक आमी तो मोग आपणायला, हो मोग आमी देवा कडसून अणभवला आनी हो मोग आतां आमच्यान दुसऱ्यांक दिवंक जाता. जेन्ना आमी देवाचें उतर परगट करता, आमी कोणा पासत मागणें करता, दुसऱ्यांक कशे भाशेन आमी बरे भाशेन कितें सांगता, हें सगळें आमी मोगान करता. कित्याक हो मोग आमी अणभवला म्हणून. ना तर भाव भयणीनो, कोण देवाचें उतर शिकयता, देवाचें उतर परगट करता, एके भाशेन शर्माव दिता, तांचो संबंद देवाशी घट ना जाल्यार फकत शर्माव दितात, फकत देवाची शिकवण दितात, पूण खरेपणी हो संबंद आपल्या देवाशी ना जाल्यार भाव भयणीनो कितें घडटलें? ते फकत लोकांचेर ओजी घालतलीं. जे भाशेन हे फारिजियन धर्मशास्त्री करताले. कितें म्हणटा जेजू चवथी वडीन आयज, जोड आनी सोंसून नजो तसल्यो ओजी ते बांदतात आनी हेरांचेर भुजांचेर घालतात, पूण ती उबारूंक आपलें बोट लेगून कबूल ना ते. भाव भयणीनो, असले मनीस जे आमी म्हणटा तांकां ढोंगी फकत उतरांनी उलयतात. ते फकत सांगतात अशें करूंक जाय तशें करूंक जाय आनी दुसऱ्यांक सांगतले की तुवें सारकें करूंक नाय म्हणून. पूण तांकां एक बोट उक्तें करून कोणाक आदार दिवपाक, खरेपणी कोणाक दुसऱ्यांक देवाचो मोग दिवपाक तें तांकां जायना. कित्याक भाव भयणीनो, हे सगळे ढोंगी लोक ज्या भाशेन हे फारिजियन धर्मशास्त्री त्या वेळार ढोंगी आसले, फकत उतरांनी दाखयताले की आपूण पवित्र म्हणून. आयज भाव भयणीनो, आमकां ह्या ढोंग्या भाशेन, ह्या फारिजियन धर्मशास्त्रा भाशेन आमकां नाका जावपाक. आमी केन्नाच धर्मशास्त्रांक आनी फारिजियन आसल्या मनशांक केन्नाच आमी तांचे चोत्राय धरिनासतना फकत पवित्र आत्म्याचेर आयज आमी चोत्राय धरुया, देवाच्या उतराचेर धरुया. कित्याक जेन्ना पवित्र आत्मा उलयता तो फकत आमकां देवाचें उतर सांगता आनी देवाचें उतर आमकां फकत मोगान सांगता. तर आयज भाव भयणीनो, आमची चोत्राय मनशांचेर धरिनासतना, आमची चोत्राय कसल्याच मनशाचेर धरिनासतना फकत जेजूचेर आनी ताच्या उतराचेर आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान तें उतर पाळपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता.